किती रे ऑटोमॅटिक पार्क मरे ही उईस सॉलिड आहे. कितली स्टेज कितली आहे रे ही? ओ माय गुडनेस 350 BHP. बरोबर ना टेस्ट. आणि एवटेन सायकलीक आमच्या स्टिकर हाडला. ओ माय गुडनेस का टर्बो हा काय कितें हा? फुली लोडेड गाडी सारखी पळय. भुरग्यांचे रिएक्शन पळय तुमकां दाखयता पळय पळय. ओ माय गुडनेस ते भुरगे पळय काय पळयतात पळय. ओ लॅम्बोर्गिनी कशी मरे सारखी. शे ऑटो पार्किंग. वयस किती रे ऑटोमॅटिक पार्क मरे ही. वयस जा आणि कितें. ओ माय गुडनेस ऑटोमॅटिक पार्किंग मरे. शी किती टेक्नॉलॉजी रे. एडवान्स मरे टेक्नॉलॉजी. गाडी पळय सारखी पार्क झाली पळय. ते मेन रोडार आसली आमी पळय सारखी ऑटोमॅटिक पार्क झाली. वयस. ओ माय गॉडनेस. वयस ही कल्लो रे टर्बोचो आवाज येता. ब्लो ऑफ वाल्व आहा का. हेवी हा गाडी सारखी चड बरी हा. वयस लोक कसले पळयता रे मेले आवाजाक गाडयेच्या. तुमकां भायरसूनय कशी हा पळय ती दाखयता गाडी. राव फक्त हे गाडयेक मात ड्रायव्हर बरो जाय नाल्यार हातींतल्यान वयता गाडी भायर. सॉलिड आहे. कितली स्टेज कितली आहे रे ही? ओ माय गुडनेस 350 BHP. आवयचो गोना हॉर्न घरा. RS5 पासून घातली फाटी. ऑडी RS5 बीन. ओ माय गॉड क्रेझी मरे गाडी ही सारखी. काश ही गाडी माझ्याकडे आली. काश. ओ माय गॉड काश गाडी माझ्याकडे आली. मॅड झालं गाडी घ्या. शी हो हा रे किती दिसता पळय गाडी. का आसतात सारखी लोडेड. ओके वयस विला पळय का सारखी लॅम्बोर्गिनी उरुसाक आसता पळय तसली. ओके सो गाईज तुम्ही पळोवंक शकता ही गाडी जी आसा खबर आसा हे भायल्या कोणाची न्हू. म्हाज्या कजनाचीच गाडी ही. सो फिदा आलो गाडयेर हांव. हे माझा आता मूड गेलो बायकी वयलो खरेंच ही गाडी पळोवन. का आसतात गाडी ह्या सारखी. A few moments later. सो गाईज आयज आमी खंय येयल्यात ते पळय. खंय येयल्या गो आयज आमी येयला सारखे पेडे ग्राउंडाच्या फुडल्यान कितें तरी स्पेशल खावपाक. आणि हांगासर पळयात तुमी न्यू रेस्टॉरंट ओपन जाल्लेले आसा. टू गुड सारखे नाव पळयलें. आनी हांगासर वाट दाखयता तुमकां पळय. हे मेन रोडारूच आहा. हे सत्तदार कॉम्प्लेक्स फुडें आहा पळय तो दिसता तुमकां. आनी हांगासर उब्यानूच खावपाचें टायमपास कसो न्हू. कितें म्हणटा घेवया काय नाका. हांवें म्हाजी फेवरेट डिश ऑर्डर मारलेली आसा. तुमकां कितें आवडटा तुमी येवन घेवचें पळय. लेट्स सी पळय तेंचो मेनू दाखयता पळय तुमकां कितें कितें आहा पळय तो दिसता. रेटी खूब कमी आहा. येवची तुमी ट्राय करा. केन्ना तरी ट्राय करूंकूच जाय न्हू हे. ओके सो तुम्ही पळोवंक शकता आम्ही घेतलेले आसा मिसळ पाव फॉर द फर्स्ट टाइम इन गोवा न्हू का. गोंयान फॉर द फर्स्ट टाइम. आणि पळयात तुम्ही खूब कितें कितें आहा पळय भितर. बेश्ट दाखयता पळय. मिसळ पाव बाबा बॉम्बे सारको फेमस. आनी हांगासर पळयात तुम्ही
मम्मी हाक ट्राय कर गो मातसो. ट्राय करता. बरा बरा टेस्ट. त्यात कापड. नेवर एक्सपेक्टेड दिस. चड बरो न्हू हा. जमली हा. सो गायज तुम्ही येवचे हांगासरल्यान नवे घेवपाचे आनी हांगासर खावपाचे. अमेझिंग अलग सेटअप हा मातसो न्हू हा. होय. मातसो म्हाका हांगालो सेटअप मातसो लायक केलो. बट कितें आहा जाणा जो मिसळ पाव हांवें थंय आमी थंय खाल्लोलो पळय तुमकां दाखयतालो पळय हांव थंय इतलो टेस्ट येना तितलो हांगा येता. बरो येता टेस्ट. बेस्ट येता टेस्ट. बेस्ट येता न्हू. बरो आहा टेस्ट हांगासर. ओके सो खरेंच टेस्ट बरो आहा न्हू हा. होय बेस्ट हा टेस्ट. तुका लायक जालो काय ना. आवडलो तर. बरो आहा न्हू टेस्ट. जमली. सो गायज खरेंच तुमी येवचे हांगासर पळय. बेस्ट आहा सारकें हांगा प्लेस. रायट नेक्स्ट टू सत्तदार कॉम्प्लेक्स पळय पेडे ग्राउंडा कडेन वयता आसतना. खरेंच बरें आहा न्हू हा. वाव एक महाराष्ट्राची एक फील येता. बरो हा न्हू टेस्ट. लवली टेस्ट. चड प्राइस नाही ती कमी आहे रेट. ब्रिलियंट यम्मी. क्वांटिटी इज ऑल्सो गुड. चला हांव ट्राय करता. तुम्ही येऊन तुम्ही ट्राय करा. जणजणीत मिसळ पाव पळय. जणजणीत नावूय बरें आहा. जणजणीत नावूय बरें आहा न्हू गो जणजणीत. होय. कितें म्हणटा होय. हांवें पळय चट केलो सगळो. हेच्या आजून चालू आहा खावप आनी शो बीन खूब घालता पळय भितर. बेस्ट सारको. बरो येता टेस्ट हा हेका न्हू हा. बेस्ट येता. आणि पळय हेवटेन सायकलीक आमच्या स्टिकर हाडला. अरे धाडावली मरे. तुझ्या पायार उडयले. आणि कितें कितें करीत आसता. अरे वा दाखय रे सायडीक राव रे. बरी दिसता. Big boy toys. Big boy toys. Na भैया? Big boy toys. ओके आवाज कम करू. ओके सो गाईज तुम्ही पोवू शकता ही सायकल हांवें पळय टेक्स्चर दिला काय बरो. रिस्टोर केलेली आसा पोवू शकता तुम्ही. सो तेजे आतां हँडल बीन हांवें फॅक्ट्रीन दिला एक काम करपाक. बाकीची सायकल पण हांवें काय बरी केल्या. सो आतां हेजेर उरला शायनींग कोट मारपाचो. शायनींग कोट मारले काय सायकल रेडी मागीर रेडी टू ग्रॅब सेल करतलो हांव पळय कोणाक जाय जाल्यार. सो गायज तुमकां खरें सांगूंक लोक इतले हरामी जाणा. हे बाबडो कबूतर तेजी चोचीक बाबड्याक बांदून घातला. तेजी चोच बांदले आगे मत जाव रे गिर जावगे तुमलो. ताका आतां खावपाक जाय पिवपाक जाय जाल्यार कसो म्हणून पियातलो. पळय चोच बांदले. आमी ताका ओदोच्यान धरपाक ट्राय मारता पण हातीक गावना. सुतान काय खेतूर तरी बांदल्या बाबड्याची चोच. हे पळय हांगासर गव घातला न्हू तो खावपाक येयल्लो. कसो म्हणून खातलो. हो दोच्यान ताका धरूंक सोदता सोडोवपाक. पळयात चुरचुऱ्या बाबड्याचे कसले लोक न्हू हरामी सारखे. अरे कितें करतात रे तुम्ही. हैं? अरे क्या करेगा इसका. कितें करतात रे तुम्ही. अरे करतले कितें रे जे. रात को पिकनिक मनाई. चल रे 2 लोग उधर. आयज सारको एक डिस्टर्बिंग न्यूज पळयलो हांवें. ओके धाकटुले मायनर चेडू 10थांतले सुसायड केली म्हणून साऊथ गोवा वास्को आय गेस. रिजन कितें स्कुलान प्रिंसिपलान काय टिचरीन आफयलो पेरंट्साक आनी सांगलें की ताका 10वेची टिकेट मेळना म्हणून एग्जाम बरोवपाक.
कित्याक ते शी इज नॉट स्टडींग. ओके, सो ह्यो रिजन. आनी तेका टिकेट ना खंय आनी चेडवान येवन घरा कडेन येवन सुसायड केली. दोगांची चूक. ओके, सुसायड करूंक जायना कित्याक आवय बापायन आपणाच्या ल्हानांतल्यान व्हडलें केलां, मेहनत करून घाम कश्ट जोडून फॅमिलीनी वयर काडलो तुका. तूं बरें शिकतलें, तुमी बरी शिकतली, बरें आपणाचें नांव वयर करतले म्हणून. नॉट टू सी शॉकिंग एंड सडन डेथ पळोवपाक पेरंट्सांक जायना. आनी टिकेट कित्याक ना तेका? ते बरें शिकना म्हणून तेका एग्जामीक टिकेट ना? अरे ते शिकना, तेजी पेरंट्स वील लूक आफ्टर दॅट. एग्जामीक बसोनी आसले तेका, ते एग्जाम बरयतले आसले आपणाच्या खुदच्या दमार एक तर पास जातले आसले ऑर एल्स आपणाच्या खुदच्या दमाचेर फेल जातले आसले. तुमी डिसायड करपी कोण की बाबा ते फेल जातले, ते बरें शिकना, आमी तेका एग्जामीक दिवया नाका बसपाक. सो दीस इज रियली रॉंग गायज. खरेंच बरें दिसना. हालीं अशें खूब चल्लां मोस्ट ऑफ द स्कुलांनी. आमच्याय वांगडा अशें जाता. तुमकां एकदां हांवें व्हिडिओ घातलेली एक, आमच्या वांगडा जाता अशें. तेंकां कितें म्हणून तुमकां सांगू, हांव शॉक सारको ती व्हिडिओ पळोवन. खरेंच बरें दिसोंक ना. वायट दिसलें. मायनर ल्हान भुरगे बाबडे, फूल आयुश्य, फूल तेजे फूल लायफ आसली तेका जगपाची. शिकोंक जायना आसलें जाल्यार खंय तरी कितें तरी काम करून तरी कितें तरी करून कितें लायफ सेट जातली आसली. बट शी डिसायडेड कितें म्हणूंक हांव तुमकां, मरपाचें बरें चिंतलें तेणी. म्हणजे तेतून आपणाचें टेन्शन गेलें तशें, पण तेज्या फाटल्यान तेणी आपणाच्या फॅमिलीक इतलो प्रॉब्लम, इतलो टेन्शन, इतलो शॉक दवरून गेले. सो गायज प्लीज तुमच्या भुरग्यां वांगडा केन्नाय उलोवचें. केन्ना केन्ना भुरगीं सॅड आसता, केन्ना केन्ना एका जाग्यार बसलेलीं आसता टेन्शनान. सो भुरग्यांक विचारूंक जाय, कितें जालें बाबा, कितें जालें, फेल जालो तूं, आसूं सोड, नेक्स्ट टायम बरें मार्क्स हाड, तापय. तेंकां इतले भंय घालनाका की भियोन ती केन्नाच कितें करपाचीच बंद जावपाची. सो प्लीज डोंट डू सच थिंग्स. अशें करनाका. ओके. आनी काल आमी फेब 29चो फार्माचो व्हिडिओ घातलेलो. सो वी आर डिसायडेड टू गो अगेन एट फेब 29 फार्म, बट दीस टायम वी आर प्लॅनिंग बार्बेक्यू पार्टी. बार्बेक्यू करप रातचें, रातचो फन म्हणटा पळय तो, ती फील म्हणटा पळय रातची खाजी घालपाची. सो ती आमी तुमच्या मुखार दाखोवंक सोदता फार्म फेब 29. ओके, आमी वयपाची आहा, एक 2-3 दिसांनी वयपाची आहा. तुमकां घालता, तुमी पळया मागीर ब्लॉगान. फूल सारको फूल पावर ब्लास्ट केल्लो आहा. ब्लास्ट केल्लो आहा न्हू, ब्लास्ट करपाची आसा. सो तुमी वेट करा फॉर दॅट. आनी हांवें आत्तां कितें सांगलेलें रिगार्डींग भुरग्यांक, प्लीज तुमी भुरग्यां कडेन तुमच्या उलया, गीव देम लिटल बीट टायम दिया मातसो. पळया कितें म्हणटात भुरगीं ती. म्हाका जाल्यार बाबा खरें वायट दिसलें तें कितें केलें पळय तें. कोणाक बोटां दाखोवपाची ना आयच्या काळान. लोकांचो इगो हर्ट जाता. सो प्लीज अंडरस्टँड करा, अशें करूं नाका नाकाल्लें. तुमकां भुरग्यांक सांगता, फेल जालो जाल्यार लायफ एंड जायना. ओके, काम मेळना जाल्यार लायफ एंड जायना. फेलियर तुमकां पळोवपाकूच जाय. फेलियर ना जाल्यार सक्सेस नात. एक स्टेप तुमी सक्सेसाचेर घेवच शकना अंटील अनलेस तुमी फेलियर पळोवचो. सो फेलियर तुमकां लायफान पळोवकूच जाय. तुमकां भुरग्यांक सांगता, फेलियर तुमकां पळोवपाकूच जाय. सो प्लीज अशें करूं नाका. म्हाजे ल्हान भुरगे खूब व्हिडिओज पळयता, म्हाजे व्हिडिओज पळयता. ल्हान स्कुलांतले भुरगे खूब पळयता, कॉलेजींतले भुरगे खूब पळयता, चेडवा चेडे. तुमकां ही मॅसेज प्लीज, हांव सदीत तुमकां सांगता, म्हाका काय मेळना तुमकां सांगून. ओके, एट द एंड तुमी हें आयकपाक जाय जाल्यार तुमी आयकतली, आयकपाक नाका जाल्यार दुसऱ्या कानांतल्यान सोडटली. दॅट इज अप टू यू. बट हांव हर एक फावटी सांगता, आमी ह्या सेगमेंटांतल्यान भायर सरलेलो आसा. आमकां हमेशा
घरान प्रॉब्लमां आसतली आमी शिकपाक फुडें सरताले घरान स्कुलाक पण आमचे फीज दिवपाक आमचे कडेन घरा नासले मम्मी कडेन डॅडी कडेन बट आमकां केन्ना आवय बापायन आमच्या कमी करूंक ना बट कितें करया टायम फेल मनशाचो सगळें फेल तशें तें सो प्लीज अंडरस्टँड करा आनी असल्या सिच्युएशनान पडनाका ओके गॉड ब्लेस यू ऑल बरें रावा हॅपी रावा नॉट फॉल इन एनी ट्रॅप ओके आणि चॅनलाक आमच्या सबस्क्रायब करा चला बाय बाय मेळटा तुमकां थोड्या दिसांनी फॅब 29 फार्माचेर कितें करपाक बार्बेक्यू करपाक बाय बाय